प्रितीच्या बा भयणीनो, आयज आमी देशाच्या व संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांतावन हांगासर एकठांय जाल्याव सान फ्रांसीस शाराक मान दिवंक, ताचें जिवीत आमी समरभूंक. आनी हो सांत आमचो गोंयचो सायब आमकां एक देख दाखयता. आनी ही देख म्हणल्यार तो आपल्या जिवितांत जे परी वावुरलो, जे परी ताणें आपलें मिसांव फुडें व्हेलें, एक अर्जन्सी कशी आसलेली ताच्या जिवितांत. देर वॉज एन अर्जन्सी इन हिज लायफ. आनी ही अर्जन्सी म्हणल्यार ओतमें साल्वार करूंक. थोडे फावटी थोड्याच वर्सांनी वो आख्खें जिवीतभर जितलें गांव आमी भोंवंक पावनात, तितले 10 वर्सां भितर जेन्ना भोंवपाची जी संविधान आसलेली ती उणी आसोन लेगून आख्खो संवसार कसो तो भोंवलो आनी क्रिस्ताक ताणें परगट केलें. 10 वर्सां भितर जितलें वावर ताणें केलें, जितलें मिसांव देवाचें ताणें परगट केलें, जितलें ओतमें ताणें साल्वार केलें, हें सगलें ताणें केलें कित्याक तो उर्बेन भरलो. आनी ही उर्बा ताका ओतमें साल्वार करूंक प्रेरण कशें दितालें. ताचें एकूच लक्ष आसलेलें आनी तें म्हणल्यार ओतमें साल्वार करूंक, सेव सोल्स. आनी कांयच आसोंक ना. उद्देश कसो? ओतमें साल्वार करपाचो. आनी हो मोग, देवाचो मोग, ताका हें करूंक उस्कायतालो. प्रितीच्या बा भयणीनो, आयज इतलीं वर्सां जालीं पवित्र सभा तोच वावर फुडें व्हरता. आनी हो वावर जेन्ना आमी पवित्र सभा कशी फुडें व्हरता, जायतीं इस्कॉलां, जायतीं हॉस्पिटलां, जायते सोशल सर्वीस सेंटर्स आमी इतले उक्ते केल्यात आनी हे मिसांव आमी फुडें व्हरता. थोडे फावटी हो वावर जो आमचे भोंवतणी आसा पवित्र सभेचो, हो वावर पळयल्यार थोडे फावटी घोडी आमी ओतमें साल्वार करपाचो, टू सेव सोल्स, हो उद्देश आमचो विसरल्यात कशी. थोडे फावटी आमी आमची पवित्र सभा ह्याच संवसाराची कशी फुडलें आनी संवसार ना, फुडलें आनी जिवीत नासलेल्या भशेन आमी जियोंक लागल्या. आनी एके तरेन आयचो दीस, आयची परब, आयचो सांत आमकां उगडास करता आमचो उद्देश. आमचो उद्देश जावन आसा आमचो सोगमेस्तांचो जो ओतमो आसा हो साल्वार करपाचो. प्रितीच्या बा भयणीनो, हांव म्हणना इस्कॉलांनी शिकोवप वो आमी जो वावर करता, सोशल सर्वीस करता, आमी जे हॉस्पिटलांनी वावुरता हें करप न्हय म्हणून. हें सगलें करता आसतना आमी सर्गीचे नागरीक कशे तरेन तयार जाता आनी कशे तरेन तयार करता ताचेरूय आमी लक्ष घालूंक अदीक गरजेचें. आनी ताकाच लागून आयचो विशय आमकां सांगता हें वावर, हें मिसांव आमी करता आसतना किरीतपणी एकचारान सहभागिलीपणान आमी फुडें व्हरोंक जाय म्हणून बागयोन फ्रांसीस शायरा भाशेन. आनी हें करूंक एकचार जेन्ना आमी म्हणटा, एकचारान हो वावर फुडें व्हरचो म्हणून, एकचारान हें मिसांव करचें म्हणून, एकचार म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन आमी जाणो कम्युनियन म्हणून हें सिनोडल टॉपीक विशय आमकां आसा. कम्युनियन जेन्ना आमी आयकता पयलेंच लक्ष आमच्या भितर वयता तें जावन आसा क्रिस्त प्रसाद वो मिसाचें बलिदान, कम्युनियन. तर एकचार हो कम्युनियन जो आमी म्हणटा मिसाच्या बलिदानांत अदीक बरे भाशेन दिसून येता. होच एकचार आमच्या जिवितांतूय दिसून येवंक गरजेचो. मिसाच्या बलिदानांत पयलेंच मिसाचें बलिदान जेन्ना जालें, जेजू जाणा आसलो आपल्या सांगाता जुदास आसा हो म्हाका विकून दितलो आनी हो म्हाका दुसऱ्याच्या ताब्यांत करतलो म्हणून तो ताका पयस करिना, वांगडा हाडटा. यो म्हणटा, बोस म्हणटा म्हज्या बराबर आनी ताकाय उंडो दिता, कोणाकूच भायराय ना. आनी आमकां जेजू तीच देख दिता. कोणाकूच भायराय नासतना एकचार म्हणल्यार दुसऱ्याक भायरावप ना, दुसऱ्याक सांगाता घेवन दुसऱ्याच्या बराबर जियोप. हो एकचार आमच्या कुटुंबांत, होच एकचार आमच्या समुदायांत आनी होच एकचार आमच्या संवसारांत दिसून येवंक गरजेचो. सुमार फावटी जेन्ना आमी एकचार म्हणटा, जी लायक मायंडेड पीपल म्हणटात,
म्हाका जी बरी म्हणटात वो म्हाका जी आवडटात तांकांच घेवन हो एकचार घडोवन हाडूंक जायना. जेन्ना वेगवेगळे चिंतप आसता हे वेगवेगळे चिंतप जेन्ना सांगता जाता तेन्नाच एकचार घडोवन हाडूंक जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सहभागिलीपण जेन्ना आमी म्हणटा सहभागिलीपण आमी बागयोन फ्रांसीस शायराच्या जिवितांत पळयता. एकलोच वावरूंक ना तो. जेन्ना वावुरलो दुसऱ्याक सांगता घेवन वावुरलो. तो ओतमे साल्वार करूंक सोदतालो आनी इतली ताची उर्बा आसलेली आपल्या वडिलांक सुपिरियर जनरलाक चीट बरोवन म्हणटा हांगासर जायतीं जाणां क्रिस्तांव जावंक ना जाल्यार एकूच कारण आसा, तांकां बावतिजम दिवपाक आनी कोणूच ना म्हणून. म्हणटोच धाडात याज्ञिकाक, धाडात साबार जाणांक आनी ओतमे साल्वार करुया. दुसऱ्याक सांगाता घेवन तो फुडें व्हरूंक सोदतालो. सहभागिलीपण तो दाखयतालो. एक पावटी जरी तर खंयचेय मिसांव ताणें स्थापलें जाल्यार थंयसरूच बसून रावनासलो. दुसऱ्याक म्हणटालो हो वावर फुडें व्हरात, तो फुडें वेतालो. सगलें आपणेच करूंक जाय अशें ताका नाका, सगल्यांनी केलोलें ताका जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज ह्या बरबे दिसा जेन्ना आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या जिवितांत नदर मारून पळोवया. आमच्या खाजगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी हें सहभागिलीपण दाखयता काय, आमी हो एकचार दाखयता काय. आयज काल एका कुटुंबाच्यान सांगाता जियोंक जायना. घोव बायल आसली जाल्यार न्युक्लियर फॅमिलीज आमच्यो सेपराट वचून आमी जियोंक सोदता. उरलोलीं सोयरीं दायरीं आसात ती आमी एकचार आमचो मोडून उडयता. आमची जाणटीं जीं आसतात ह्या जाणट्यांक फाटीं आमी सोडटा. एकचार खंय आसा काय, हें सहभागिलीपण जेन्ना आमी म्हणटा दुसऱ्या सांगाता घेवन फुडें वचपाचें. जेन्ना सोबार जाणां आमी गोंया सोडून परदेसांत वावरूंक भायर सरता, आमच्या वडिलांक, आमची जाणटीं जांकां थोडे फावटी आमी आमचीं घरां राखूंक सोदता, तांकां तांचे बरोबर आमी बसून भासाभास करता काय. कशें कितें आमी करतात, कसलें पावल मारूंक आमी सोदतात तांचें मत आमी घेता काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सहभागिलीपण उतरांनी उलयल्यार पावना. आमी हें आमच्या जिवितांत दाखोवन दिवंक जाय. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या समुदायांत हें सहभागिलीपण हो एकचार सांगता आसूंक जाय. ना तर जें आमी मिसांव करता हें मिसांव जावचें ना, फकत वावर जातलो. हो वावर जो आयज आसा फाल्यां नाच जातलो. मिसांव पयलींतावन जेन्ना जेजून सुरवात केलेली, फ्रांसीस शायरान फुडें व्हेली, तें आयज लेगून तेंच मिसांव आसा देवाचें राज परगटपाचें. हें मिसांव सदांच उरतलें. वावर आयज आसा फाल्यां आसचो ना. आमकां फ्रांसीस शायरा भाशेन देवाचें मिसांव एकचारान आनी सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक बापाची कृपा मागुया.